विसावा उपरांत तुमकां येवकार। भौशीक बांदकाम मंत्री दीपक पावसकर, बाणावलेचो आमदार चर्चिल आलेमांव, महामार्ग प्राधिकरण आनी थळाव्या पंचायत वांगड्यांनी बाणावले वेस्टर्न बायपास सर्कल प्रॉपर्टीची पळोवणी केली। 2.7 किलोमीटर वेस्टर्न बायपास वादांतल्यान मुक्त जाला आनी ताचें काम रोखडेंच सुरू जावपाचें आसा। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। गेल्या पंचायताचो जावं सरपंच जावं जे बी आले सगळे लोक आता आमी जाणटे आहात ते आमगेलो टोनी गांवचे भाव सगळे जाणटे बी आहात ते आता तेंगे डिमांड आहा 3/5 हिंगा करवट जावपाक 2/2 आहा तो आनी आमकां मिनिस्टरान प्रॉमिस केला येस तेणे कॉन्ट्रॅक्टरान प्रॉमिस केला सो ते पयलें आमकां दाखोवया मॅप करून आमकां हें करून हाडून मागीर तुमकां रेकमेंड सीएमा वांगडा कितें मिटींग ती आतां दुसरी आमी सीएमाक मिटींग दवरल्या मुगेलें पयलीं म्हणटा सारकें फेरनेस म्हणटा रिवर उस्तोवपा जाय ड्रेजींग सो तेका लागून आमी मांडे 11 o'clock मिनिस्टराक सांगलां मांडे इकरांक कॅप्टन ऑफ पोर्ट WRD रिवर नॅव्हिगेशन सीएम हांकां आपोवन हे आमचे वेस्टर्न बायपासाचे जे इन्चार्ज आहाय तांकां आपोवन आमगेले पंचायताक आपयलां ते येवन सगळे आमी तेतून डिस्कस करले आनी मागीर थारायतले वेस्टर्न बायपास आणि चर्चिल बाबाचे म्हणण्या प्रमाणे आणि विलेजर्स हांगा आयिल्ले पंचायत बॉडी आयिल्ली सरपंच आयिल्ले त्या प्रमाणे जे आमी बॉक्स कल्वर्ट बांदपाचे आसा जे थोडे 3/3 आसा ते 6/3 करतले आणि जे 2/3 आसा ते लोकांची मागणी आसा 3/6 करपाची 3/5 त्या प्रमाणे आमी नवीन प्लॅन तयार करून चर्चिल बाबा कडेन सबमीट करतले त्या प्रमाणे लोकांक जाय तसे हे वेस्टर्न बायपास खंय नॅशनल हायवेचो आता पोळ्या टू पत्रादेवी NH 66 आणि गालजीबाग तळपण माशा हो सध्या उक्त केल्लो आसा लोकां खातीर आणि फुडलो जो आसा करमल घाट ते फॉरेस्टाची आमची केस आसा आणि फॉरेस्टाचे आमकां रोखडेच क्लियरन्स मेळटले सीएमाचो जो प्रयत्न आसा ते करमल घाट जातलो नावेली पर्यंत नावेली साकून हो वेस्टर्न फुडें पर्वरीचे लोकांक 5.5 हायट आसा ती लोकांक 6 मीटर जाय त्या कारणान तेय आमी धाडला म्हणजे सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन जे ऑथॉरिटी नॅशनल हायवे कडेन आमी सगळे धाडला DPR तयार करून ते आमकां सँक्शन मेळटले वेस्टर्न बायपासाचो एक 2.75 किलोमीटर कितें तरी स्ट्रेच हे आशिल्लो न्ही कितें म्हणटा ते डिस्प्युटान आशिल्लो ह्या गजालींक लागून वॉटर ते आतां तो क्लियर जालो अशें सगळे क्लियर जाले एग्रीमेंट जमनीचो विशय आसलो तांकां अवॉर्ड जाले सँक्शन जाले फिलिंग बी करपाचें नाका अशें ते आयज सोंपलें म्हणपा आतां काय सोंपले आता ते 154 CR 2.7 किलोमीटर जे जो स्ट्रेच आसा तो 1.54 CR तेजो एस्टिमेट जाला आणि आमी टेंडराक घालताले तरी आमी सेंट्रल गव्हर्मेंटचे पैसे हेजे खातीर आमी प्रयत्न चालू आसा सेंट्रल गव्हर्मेंटचे पैसे मेळचे म्हणून ना म्हणले न्ही सेंट्रल गव्हर्मेंटान तरी पळयता आमी परतून उलयता न्ही त्या भशेन आमी करताले आमी उलोवप समज सेंट्रल गव्हर्मेंट झालं ना जाल्यार स्टेट गव्हर्मेंटाचे